लिपोन रावलाय साक्रामेंतान राखोन आसाय उंड्या रुपा लिपोन रावलाय साक्रामेंतान राखोन आसाय स्वादीक जेजू नामान तुका दुलोक जेजू वंदन तुका स्वादीक जेजू नामान तुका दुलोक जेजू वंदन तुका जिणे पोयना सांगात दिताय कष्टान वारान सांबाळ व्हरताय जिणे पोयणार सांगात दिताय कष्टान वारान सांबाळ व्हरताय स्वादीक जेजू नामान तुका दुलोक जेजू वंदन तुका स्वादीक जेजू नामान तुका दुलोक जेजू वंदन तुका स्वादीक जेजू मोगाडा जेजू बाळका जेजू आमच्या खातीर नव वर्सां आमच्या खातीर आमकां सदांच मेळोंक ह्या पवित्र सक्रामेंतांत आजाराच्या जेजू तुका आमी मेळोंक तुज्या वेंगेंत रावोंक तुका सदांच आभार मानोंक तुका आर्गांनी तुजो क्लाप करूंक आमी हांगा आसा स्वादीक जेजू अंकरांतूं दिवो जाताय अज्ञान्यांक तूं जाणवाय दिताय अंकरांतूं दिवो जाताय अज्ञान्यांक तूं जाणवाय दिताय स्वादीक जेजू नामान तुका दुलोक जेजू वंदन तुका स्वादीक जेजू नामान तुका दुलोक जेजू वंदन तुका जिवोवचें आमकां आपोवणें मेळ्ळा हे आपोवणें आमी घेवच्याक आमची मोत उजवाडोवंक जाय आमच्या मोतींत तसलो वर्त प्रकाश पांकोवंक जाय तुजी घटाय आमकां मेळटा म्हळ्यार एक वर्त बावाट आमचें तें उपजोवंक जाय आनी तुज्या त्या येवकारीच्या बलिदानांत भागीदार जाता आसतना त्याच तुज्या येवकारीच्या बलिदानाद्वारे ह्याच पवित्र सक्रामेंताद्वारे आमच्या जिवनांत घरांच्या जिवनांत बरें करूंक घरांच्या जिवनांत आमचें जिवन लग्न करूंक घरांच्या जिवनांत एक प्रकाश पांकोवच्याक एक कीण आमी जावच्याक आमकां आमच्या मोतीक जाय जालो उजवाड तूं दी उतरान तुझ्या मोत उजवाडायताय मासान तुझ्या घटाय दिताय उतरान तुझ्या मोत उजवाडायताय मासान तुझ्या घटाय दिताय स्वादीक जेजू नामान तुका दुलोक जेजू वंदन तुका स्वादीक जेजू नामान तुका दुलोक जेजू वंदन तुका उंड्या रुपा लिपोन रावलाय साक्रामेंतान राखोन आसाय स्वाज्ञा रुपा लिपोन रावलाय साक्रामेंतान राखोन आसाय Alleluia, 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 Alleluia,
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia. आमच्या मंगळा बाबा आमच्या मंगळाचे सदानी आणता देवता मगाला मेरा कोला साव समेत तुझे मोग आमचे ते हिंसाय आणि सर्व तो सोडे आणि त्याबरोबर त्याची बेची होंजाक सोमेच्या नावात सोमेच्या मध्ये रक्ताने बोले टेस्ट मपाना में बच्चा हालेलुया 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 सोम्या मगाला में आसाव परत 9 वर्सांत आमी पयले फावटी पाद्रीबेच्या वर्त्या नव्यानाक आजार आसा पाद्रीबेच्या वर्तें जिवनंत एक नवें साव नवसरणी आमचे जीवन नवसरणी बघचे आमची तकली भागव्या सोम्या मुखार आमी आभार मानया सोम्याच्या वर्त्या जिवितांत वांटेली जाव्या येया नमस्कार करया येया नमस्कार करया येया नमस्कार करया दुनिया स्तुती त्याची करया येया स्तुती करया येया स्तुती आम्ही करया येया स्तुती आम्ही करया सोमिया सगळ्या मी बसच्या मोगाच्या सम्यान दिवचो उजवाड जावन आसा आशिर्वाद आशिर्वाद आमकां मेळ्ळे जाल्यार ह्या आशिर्वादान आमी भरल्या तर सगळें बरेंपण आमी मानून घेतले आनी तसलें बरेंपण दिवच्याक सम्यान आमकां लागीं आपयलां हेच्या दिसा पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनान आमी भागीदार जाता आसतना जें कितें आमच्या जिवनांत आमी सम्यान दिवंक आसा तें आमी पयलें चिंतचें त्या खातीरच जॉन क्रिझोस्टम म्हणलो सांत वर्तेदारान म्हणटा तुज्या जिवनांत कितेंय तुका देवान दिलां तर तुज्यातल्याक दवरच्याक न्हय तुवें गम्मती मारच्याक न्हय तुवें कुशलाय बगच्याक न्हय तुजें तेच तुजितल्याक तें तुवें भोगून संतोष पावोवंक तुका आदार आसा पूण तातूंत तुका दिलां तर तें हेरांदें वांटून घेवच्याक दिल्लें जावन आसा म्हणटा हेरांदें वांटून घेता आसतना जावं सो संतोष व्हरतो त्या देखून सोमी आपल्या जिवनांत हर एक पडी हेरां सांगत आसतालो आपल्या जिवनाचे जायत्यो घडयो हेरांदें वांटून घेतालो आज आमकां आधुनीक काळार बाबा फ्रांसीस म्हणटा तुज्या जिविताची जडती कर कितलेशीं जाणां आमी हेरांच्या उदारगते खातीर वावुरता कितलेशीं जाणां आमी हेरांच्या जिवनांत एक घडीभर 1 मिनीट जाल्यार पुरो तितलो टायम दिवंक तयार आसा एका मनशाक देदेसपा जाल्या मनशाक 1 मिनिटी मुख्य त्या खातीरच सम्यान वता आसतना ताची दिश्ट हर एका कश्ट दिल्यातय धोपल्यातय अनाथातय पिडेस्तातय आदार नातिल्ल्यातय आनी कोण सक्कडी निराश मनांत आसात म्हाका आनी गुणूच जायना म्हजी पिडात गुण जायना म्हाका कोणूच ना म्हाका आदारूच ना म्हण पडोन आशिल्ल्याक बरवसो सांडिल्ल्याक बरवसो दिलो जेजू हांव तुका आनी म्हाका तसो बरवसो दिता तो बरवसो दिता आसतना तो आमकां सांडिना संवसार आमकां सांडटा पूण सोमी आमकां सांडिना पूण आमचो बरवसो थोडे फावटी आमी आमची इतल्याकी चिंता वा आमची प्लॅनां
आमची योजना जरूर जाताली. आमच्या योजना प्रमाणे चलच. योजन सगळे जेजूचे योजन महायोजन म्हाका आनी तुका दिला. त्या देखून आमी थोडे चिंतूंक पुरो आज म्हजें हें कार्य जावना, आज हांवें चिंतलें बरें जावना, आज हांगा अशें घडटा. सोम्या कळीत आसा, सोम्याच्या हातान दिवया, सोम्याच्या हातान दिवया. हो संवसार सांडलो तरी आमकां कोणूच साणिना. कित्याक कोण साणिना? सोमी मात्र साणिना. मनीस त्या त्या प्रमाणांची येता. तुजे कडेन 4 कासां तुज्या फाटल्यान येता. कित्याक आज लाभदवणी जायत्या जाणांक आमकां कळीत ना. ही लाभदवणी तात्कालीक मोगाचें न्हू, ताच्या फाटल्यान वचोंक नजो. सोम्याचे वर्ती तिश्ट कशी आसली त्या प्रमाणे आमी वचो जाय. सोम्याची दिश्ट अळयेक दुबळ्या धाकट्या आसली, अळयेकल्या गत आदारनातल्या ते आसली, हळयेकलो कोण जो घर जेवंत वता ताचे वयर आसली. अरे घर जेवंत आमकां नाका जाल्यार सांग बरो. थोडे दुरुपयोग करतात. चतूर जाय. त्या खातीर तो म्हणटा जाणवायन दिवच्याक आमकां आमची मोतूच वाडाय. दिवचें म्हळ्यार आमी फकत चिंतचे आमी केलें चॅरिटी करची. चॅरिटी इज नॉट दॅट. चॅरिटीक कोण निराश आसा ताचे कडेन 1-2 दूल लावचे. कोण आपले जिवानंत नाका म्हणून समजून म्हाका कोणूच ना, आदार ना म्हणल्यार की एक कीण दाखोवचें. सांग बरं तुजे कडेन ती शेती ना आनी एकल्या कडेन आसा ताका दाखोवन दिवचें. म्हगेच्या भावन आनी भयणीनो, आमच्या जिवनांत आमी हें करूंक शिकल्या तर जॉन क्रिसोस्टम म्हणटा तुजो मोग वर्तो जातालो, देवाचो मोग तुज्या मुखार प्रगट जातालो. हो संवसार तुका सांडीत तरी हांव सांडचो ना तुका. बरोशान मोगान हें गीत आमी गावया. आनी बरोशान गाता आसतना कसली ती राटावळ आसा मोगाच्या न्हू. तुमच्या थंय मात न्ही. थोडे म्हजे ते ती येता. थोडे हांव चिंतचें देवा हांव इतलें पुरो तुजे लागीं आसा सांगता हेरांक, पूण म्हज्या मतीन ती थोडे तसो उजवाड येवच्याक थोडे आडखळ जाता न्ही म्हणटा. समज इमिडिएटली हांव जागृत जाता आनी म्हणटा सोम्या तूं आसाय, तुका कळीत आसा, सगळें तुज्या हातान दिता, त्या प्रमाणे चलो न्ही म्हणटा. म्हगेच्या भावन आनी भयणीनो, आमी पाटी येवंक जाय. थोडे आमी दंडळटाव, थोडे चंचल जाता म्हणून भियेनाकात. पाटी या त्या सोम्यात या. सोमी जण आमकां कोणी ना. सोम्यान दाखोवची वाट शाश्वत ती वाट. सोम्यान दाखोवची वाट सर्गीची वाट. सोम्यान दाखोवची वाट साल्वासांवाची वाट. ती वाट आमी चलता आसतना सोमी आमचो आदन चलतालो. त्या देखून कितें सकडी कंत बेजाराय म्हज्या भुरग्यांक सेरीक मेळटा गी, काजर जाता गी, काम आसा गी, ना गी, घरांत प्रायस्त आसा, कितें करतात गी, आनी त्या प्रमाणे म्हजो जागो विकोन वता गे, म्हजी केस जाता गे, म्हज्या जाग्याक कोण सकडी कितें सकडी आडखळी आसा ते जातात गे, घर बांदून जाता गे, म्हाका आदार ना, म्हजो घोव पळयना, म्हज्या भुरग्यांक ताचे सांगात आसात, कितें करचें अशें जायते भायल्या गांव वचोंक आसा. म्हजें भयण बरें जाता गे. थोड्यांक एक ल्हान कितें एकलो तरणाटो म्हणा लागलो म्हाका भुरगो UK जावन आयलो. फादर हांव इतलो भियेलो, हांव मातसो बारीक जाला फादर म्हळ्यार. कित्याक म्हळ्यार ताका तो म्हणा लागलो म्हाका थोडे कडेन एक थोडी दूख आयिल्ली. त्या वेळार हांवें चिंतलें म्हाका कॅन्सर जाला म्हूण. हांवें म्हणलें कॅन्सर जावचें जाल्यार जातालें, कॅन्सर ना जाल्यार ना आसतालें. सोम्या लागीं मागचें, ताका भियोंक कितें आसा म्हळ्यार. पळया थोडे बें आमकां कितें करूंक शकता. सोम्या थंय आमी आसल्यार धर्मस्तमापान जिविताचें देणें सोम्यान दिलां तें आमी घेवच्याक आयती जावया. सोम्या सांगत एक जावन गावया. हो संवसार तुका सांडीत तरी हांव. मनीस तुका करीताना तरी अनातूनय मा
तुनय म्हाका सांडीत गिये कावय नेणट्या बाळाक आपल्या सांडीत गिये कावय नेणट्या बाळाक आपल्या आवय सांडी तरी हांव सांडी सोना हांव सांडी सोना हो संसार तुका सांडी तरी हांव सोना तुका हर मनीस तुका करीत अनाथ तरी अनाथूनय म्हाका सुमेते एक सव्या दिंबेर बडया सुमेचे आशीर्वाद घेवच्या गायतीन सव्या सुमे आमकां दिता तें वते आशीर्वाद मोगाचे साणीन हांव तुमकां केन्नाच हांव साणीना तर आमी म्हणटाले फाटीं आमी सरचे ना सोम्या भरवसो दवरया भावार्थांची येवया थोडे फावटी आमची मत दंडळटा आसतना परत या पडलो उठया या ताचे लागीं या तो आमकां ना म्हणना तो आमकां वेंगोन धरता तेच वर्त्या वेंगणेन ताचे आशीर्वाद दिवच्याक आमी आयती सांगया येद्या बोडा सक्रामेंता साष्टांग नामान कोरोया पूर्विल्या त्या रूपा बदला नव्यो रीती आदार्या अस्कत विश्व्यां पावर्ताचे बोळ दिव्या जशे बापाक तशेंच पुताक उल्हासानी स्तुती जावं पदवी महिमा साशना एकाच ताळ्यान हरसिता तुका दोगांच्या स्पिरिताक समासमी नावार्ता Bagivon Padre Pio Papa Prekas Purit Krista सारख्या आमचे पासोत माग बापा सलच्या कामी देखीन तुझ्या आशिसीचे ते दुर्बळ वाटेन विदेपणाचो पर्वत चडलोय फ्रांसिस्कान स्पिरिटान जियेवंक सदां कुर्साचो गुरव जोडलो भाग्यवन पाद्री पियो बापा प्रकाश बरी क्रिस्ता सारख्या आमचे पासोत माग बापा सलच्या कामी देखीन तुझ्या क्रिस्ताचे कश्ट ते कुडीर वावून देवाची वळख दिली मागण्यान प्राजितान जेजूक वेंगून शांतीचे खातीर जालो भाग्यवन पाद्री पियो बापा प्रकाश बरी क्रिस्ता सारख्या
सारक्या आमचे पासत माग बापा चलच्या आमी देखीन तुझ्या संपी आमा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसोड्याक आमी पावजावचे खातीर देवा तुवें कपोजेन याजाक संपाद्र पियोक तुज्या पुता जेजूच्या कश्टान एक विशिश्ट तरान वांटेली जावचे वर्तें भाग पाव केलें तेजे विनंतेन कितें हांव वत्रगून मागता ही कृपा दाय कर आनी चड जावन जेच्या मरणांत एक जावन जियोवची आनी ताच्या जिवानपणाच्या महिमेन पावची कृपा तूं आमकां पाव कर महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक जशा आदी तशा तान सदां सर्वदा आमीन महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक जशा आदी तशा तान सदां सर्वदा महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र जशा आत्म्याक आदी तशा तान सदां सर्वदा आमीन ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय म्हाका आनी तुमी घेतल्यात सदां आनी तुमकां मेळटलें बडे आनी तुमकां उक्ते जातले आपले हांव बडयता सोदता आनी मागता ते म्हाका मेळा शेकर प्रत्येक तरान बोवापुरबाचे विनवणे पाद्रपे मुखार आमी दवरया विजींग प्रॉब्लेम सॉल्व जावच्या खातीर UK युनिवर्सिटीन ते एडमिशन जाय त्या खातीर राखून आसात तांकां एडमिशन मेळच्या खातीर रियोना हाच्या वावराच्या जाग्यार जायते कश्ट आसात जायते लोन आसा ते सगळें बदकच्या देवान ताका बऱ्या वाटेंत परत त्या जाग्यार वेता आसतना बरी भलायकी आनी ताका एक बरें काम दिवच्याक ताचे खातीर हे पाद्र पियो लागीं विनंती करूं मागया चेरक्याक एग्जामांत शिकोवंक बरी मोदण बरें करून फस्ट PUC पास जावंक मागोन आसात तुवें बरो कुटुंबा समाय मुगाचो भुरगो सैरीक मेळोवंक मागोन आसात पाद्र पियोच्या वर्तें मजतीन आमी मागया पाद्र पियो तांकां राखतलो आनी सांबाळटलो पाद्र पियोचें वर्तेंपण सदांच आपल्या बापा लागीं मागिल्लें ताणें ना म्हणून ना त्या प्रमाणे तो ताका मेळशें करूं आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षितांव तशी आमची पातकां बुगूस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरी कृपे मरले इसम तुझे संगत आश्रय आमता तो सदे अंसरी फॉर तुझे कुश्चन जेजो भगवंती मरिये देवाचे मे आमा खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाचे काळी आमेन महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक जशा आदी तशा तान सदां सर्वता आमेन जेजूच्या पवित्र काळजात तुजे राव पाती येता ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय सतत हांव तुमकां सांगता म्हज्या नांवान कितें तुमी मागल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकां दितलो आपले बापा कडेन तुजे नांवी मागता ते म्हाका फाव कर एका स्त्रीयेक रावपाची गरज आसा रावोंक तिका एक बापूरबाचो जागो मेळचे खातीर तशें आनी एक भुरग्यां जायते कश्ट जाता ताकाय रावपाक एक जागो जाय तें बरेंपण ताका लाभच्याक एका भुरग्यान आपल्या जिवितांत मुखार सून वचचे खातीर एक प्ले स्कूल ओपन करून चिंतलां तें ताचें योजन सक्सेस जावन दी म्हण आमी मागता आसतना फ्लॅट विकीन्स बऱ्या मोला विकून वचोंक ते सावसा एकल्याच्या दोळ्यांची कोरोज गुण जावच्या पळय एकल्याच्या पाठीची कोरोज गुण जावंक एकल्या रिपोर्ट नॉर्मल येवंक तेकांच्या दोळ्यांची लिस्ट मेळोवंक दोगां नेण्ट्या भुरग्यांक सारकें उलोवंक जावंक रीण फारीकच्या पयशांची कुमक आनी सांबाळांत बढतें सगळें मेळच्या खातीर पाद्र पियो लागीं मागोन एकल्या कुटुंबां सांगात रावंक एक बिडार पाव जावच्या खातीर एका जाग्याचे सरळ कळीत सुटका मेळोवंक आयडागणे रोडनीक बरी भलायकी पाव जावच्या खातीर ब्लड प्रेशर जायते रईस जाता तें गुण जावचे खातीर मागोन आसा पाद्र पियोच्या वर्त्या मजतीन आमी मागीर आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजे राज आमकां येवन तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षितांव तशी आमची पातकां बुगूस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरी कृपया मरले समजे सांगता आश्रय आमता तो सदे आमसनी पळ जगुश्चें जेजो भगवंती मरिये देवाचे मे आमा खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक जशा आदी तशा तान सदां सर्वदा आमेन जेजूच्या पवित्र काळजात तुजे राव पाती येता ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय सतत हांव तुमकां सांगता सर्ग आनी संवसार सरात पूण म्हजी उतरां सराशी नात आतां हांवें मागचें तें म्हाका लाभतलें म्हूण खंडीत बरोसो म्हाका आसा एका उतरप्रायाच्या मनशाक रावोंक एक कामाचे मनीस सोदून आसात ते मेळच्या खातीर तेच प्रमाणे लॉस्ट कार एक माजार सांडून गेला ते मेळचे खातीर मागोन आसात सर मनजाचेचो मोग करूंक आमकां आपोणे आसा त्या देखून ह्या माजराच्या सोदण्या खातीर आमी मागया रिशॉन फेर्नांडीस आनी सियोना लोब आनी बऱ्या तरान शिक्षा खातीर मागोन आसात पुता कोंकले आनी दांबांची पिडा
तातूंत मुक्ती जोडच्याक अर्जंट गरबांच्याक लोन पास जावंक कसा देव कडेन मागतात. देव तांचे मागणे आयकून दी म्हण आमी मागता आसतना जायतीं जाणां कश्टातात मोगाचे न्हू. जायत्या जाणांच्या कुटुंबांत एका एक तरेची विदोवळी जाग्या खातीर पयशां खातीर आनी विदोवळींत जायतीं जाणां आज स्वार्थांत भरल्यांत. त्या खातीर स्वार्थ साणून बरेंपण हाडच्याक बड्याक आसचीं घरां ह्या बड्याकाचे ऑफिसांत बेगीन वेचाक तातूंत जावन चॅरिटेबल कामाक जायते कुमक करीत म्हळ्यार बरें मन तें आशिल्लें तें संपूर्ण तरान पाद्रीबाईच्या हातांत आमी दिता. आनी त्याच प्रमाणे कॅन्सर पिडा कोरोज आशिल्ल्यांक आनी त्याच प्रमाणे किडनी प्रॉब्लेम शुगर प्रॉब्लेम BP कोलेस्ट्रॉल असल्यांची सगळी पिडा गुणकर सोम्या आनी हांगा आशिल्ल्या तुमच्या सर्वांची ते सवां देव म्हाका दवरया. जायतीं जाणां सैरिके खातीर मागोवंक सकाळीं जायत्या जाणांनी आमचे कडेन विनंती केल्या बरी सैरीको तांकां मेळच्या खातीर बरो संबंद जाणी जोडच्या खातीर पाद्री पियो देवा लागीं मागोवन जायतें बरेंपण हाडून दिवन मागया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमचें होवन तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. अमान मरिये कृपे मरेले समजे सांगात आश्रय आमता तो सदैव सदैव पॉल जगुसचे जेसो भगवंती मरिये देवाचे मे आमा ओप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कडेन आमेन. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक जशा आदी तशा आतां सदां सर्वता आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजात तुजे राव पातयता ये जेजूच्या पवित्र काळजात कश्टतल्यांत दाया दाखनासता रावचें तुका साथ दिव. आमचे निर्भागी पातक्यांचे तुजी काकोळ दाखय. तुजी आनी आमची मोवाळ आवय मरियेच्या दुखेत आनी दुलोबी काळजां मेळपाक आमी तुजे लागीं मागची कृपा तूं आमकां लागय. आमच्या जिवा अमृतान बरोयशा तुका मेलो मारता आमी परदेशी वयची बाळकां तुमच्या गुणगस्ता आस्कार आस्कार सोड आमी तुका विधान करता. तर तुमचे शेकाये काकुळीचे दोळे तुमचे परती आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे खुशीचे सदैव पोट जेजूक आमकां दाखय. ये दयाळी ये मोगाळी ये दुलोबी आमकारी मरिये सामजुजे जेच्या पसक्या बापा आमा पासत विनंती कर. संपियो आमा पासत विनंती कर. देवाच्या मोगान पेटलेल्या आमा पासत विनंती कर. बापाय कलतो जावन जियेल्या आमा पासत विनंती कर. कष्टान तिरासान सांबाळिल्ल्या आमा पासत विनंती कर. फ्रांसियासीच्या पाटला उदारा आमा पासत विनंती कर. कपजीन वर्दीच्या अलंकारा आमा पासत विनंती कर. समयच्या पाशवाच्या गायने नटयलेल्या आमा पासत विनंती कर. करिसदय भक्तीन भरलेल्या आमा पासत विनंती कर. कुमसाच्या सक्रामेदा मुखार बापाची काकू दाखयल्या आमा पासत विनंती कर. उदयपणाच्या आदर्शा आमा पासत विनंती कर. तिरासान सांबाळिल्ल्या आमा पासत विनंती कर. शांतीपणान कालतो जाल्ल्या आमा पासत विनंती कर. या जगा आदर्शल्या आमा पासत विनंती कर. बच्चा खातीर वावुरल्या आमा पासत विनंती कर. भलायकेच्या दायजा आमा पासत विनंती कर. तक्षण पावच्या आमा पासत विनंती कर. मार्तनांच्या बरोवशा आमा पासत विनंती कर. समेस्तांच्या आदारा आमा पासत विनंती कर. सांपियो आमा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी पाव जावचे खातीर हे देवा तुझ्या सेवकाक सांपियो समर्पित चिणयेगा पोणे दिव. वेद करपे देण्याने भरलोय आणि बगेन फ्रांसियासीच्या शेतान क्रिस्त ह्या जागजावन मागलोय. ताच्या मागण्यानी पुनवरी आमी आमकां पाव जाल्ल्या बेसांत तीर रावन सदान क्रिस्ता सक्सी जावन चियो आमकां तो पाव कर. जो चेतने राजवड चलयता आयज ससनाच्या आसासना. आमेन. सर्वेस्वर तुमकां आशीर्वाद दिव आणि तुमकां सांबाळो. सर्वेस्वर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर पागो आणि तुमची दया करो. सर्वेस्वर तुम्ही संपयोच्यो दौरली भक्त मानून घेऊन तुमची मागणी फळादीक करो. आणि सर्वद्वेदा देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. बली भेटों तेंपलान तुझ्या बापा दरबाराच्या लाना बावडा संगी वर्णित हांव तुका रायास संवसाराच्या केदो व्हरतो तुजो वैभव गायता तुका
Wakantau mai masurio sandrem dogor tumon kurpe sago ailyam bali betong templan tuja bapa darbaracha lana baunda sangi varnitau tuka raya संसाराच्या मगचे बाबणेन बापरमेचो स्वागत तुमकां मागता मिसच्या बलिदाना आनी प्रत्येक तरान संपियोचे देव साव आमी सदां मांडून हाडटा आसतना संपियो बापूरबाय तरान आज वर्त प्रसिद्धपणा प्रामुख्यान पावला तर ताचे ते देवा ते आसलो ताका बरवसो तसलो बरवशाची भुरगीं जावच्याक आमी संपियो कडेन मागया आनी प्रत्येक तरांची त्या सावाय ह्या पर्यंत आसात अर्घा बलिदान Alban Pinto सगळ्या सरिल्या आल्मा खातीर शकेला डिकुन्ना अर्घा बलिदाना अश्विन आनी कॅरल सरिल्या सर कुटुंबांतल्या आल्मा खातीर नाजरेत कुटुंब सरिल्या बावडता बसत आनी पुलगोदेंतल्या आत्म्या बसत सेलीन मिनेजस आनी कुटुंब पावसीन डिसोजा आनी आग्नेस मिनेजस हांच्या आत्म्या खातीर सुनील डिसोजा बेनिक्टो थॉमस त्रिजा आणि ग्रेगरी लोबो लिओ आणि फिलोमिना अर्बेलो हांच्या आत्म्याते पीटर लोबो लुईस क्रास्ता बर्नार्ड अंद्रादे जेट्रूड अंद्रादे हांच्या आत्म्या खातीर मीरा अंद्रादे आनी कुटुंब सन आंतोनी अर्घा बलिदान शैला सल्डाना अर्घा बलिदान संपियोक एस्ली लुईस संपियोक फॉर द गिफ्ट ऑफ द ट्विन्स चिल्ड्रन बाय भक्तीक हे मीस दिता त्याच प्रमाणे पियोक अर्घा बलिदान मायोला डिसोजा पिओ अर्घा बलिदान गिल्बर्ट फेर्नांडीस आणि सर कुटुंबांतल्या सरिल्या बावडता बसा डॅरल आणि अनिता हे सगळें बरेंपण मेळटा आसतना आमचे ते समज देवा मुखार दवरया सोम्याच्या वर्त्या आदारान पवित्राच्या नांवान मिसाचें बलिदान माय मोगानात आमी आरंभ करुया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सवे आसो क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमचे जीवन ह्या संवसारान कितल्या दिसाचे म्हण कळीत ना पूण आमी तेच वर्त्या जडतेन वी आर इन जजमेंट टायम्स म्हणटा आमी आमच्या जडतेचे दीस लागीं आयल्यात आनी लागीं आयल्यात कोणाक कोण ते आपले जीवन बदली करून बरें जीवन जिवंक आशेता तांकां जडतीचे दीस सदांच एका घडये म्हळ्यार बरें आसात पूण कोण आपली बदलावण करिनासतना म्हण आसल्या बरें जियेता तांकां जडतीचे दीस येवंकूय येनात आनी केदार तांची जडती म्हण तांकांय कळीत ना आनी ते केदार आमकांय कांय कळीत ना पूण आमी सोम्याताय जाणवाय आपणावन सोम्याचें बरेंपण हेरांक दिवच्याक आमचें जीवन निस्वार्थपणान जियोवच्याक आमकां आपणे लाभलां ते आपण घेवया परत सोम्या ते एक जावया आमची कंत हुस्को बेजाराय आमचे ते आसलें उणेपण आमचे ते आसले जायते नाना विधवळे वळवळे कळवळे समस्यो पिडा हे सगळे सोम्याक दिवन आमी सोम्या लागीं कृपा मागया आमच्या पातक्यांच्या बक्षाने म्हाका सांगाता म्हणया हांव पातकी सर्वदारा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सरून सांगता मनाचे दोन तोंडांत सरून वायट धरून आनी बरें सणून हांवें जायती पातकां गेल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून भगवान सदां संवकार बरी सगळ्या देवता आनी भक्तां तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्वदाता देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां सृष्णाच्या जिविताक फावो आमेन सोम्या काकूत कर सोम्या काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोम्या काकूत कर
रावतया. सरपद आणि ससनाच्या देवा, तुझ्या दैवे कृपे तुझ्या जगा सांपियो, तुझ्या पुताच्या पाशा जगाने नेटो. ताच्या कुसच्या मिस्तिरान भागीदार केलोय, असे ताच्या मिसादोरी तुझ्या गणित मोगाची दायम आमकां उगडापी केली. तुझ्या मागण्याच्या आदारान सदां क्रिस्ताच्या पाशेने कुटोन रावूं आणि संतोषान ताच्या महिमेन वांटिले आमकां पाव कर. आमच्या समेत पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो करा देव तुझे सह पवित्र आत्म्याचेपणान जियेत आणि राजवाड चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सांजुआंच्या पहिल्या पत्रांतले वासा. मोगाच्यानो देवान आमचो इतलो मोग केलो जाल्यार आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. कोणीय मनशान देवाक केन्नाय पळयल्लो ना, पूण आमी एकामेकाचो मोग करूं जाल्यार देव आमचे थंय रावता आनी ताचो मोगय आमचे थंय संपूर्ण जाता. ताणें आपलोच आत्मो आमकां दिला, ताचे वरवीं आमी ताचे थंय आनी तो आमचे थंय रावता म्हणून आमकां रुजवात मेळ्ळ्या. बापान आपल्या पुताक संवसाराचो सोडवणदार कसो धाडिल्लो ताका आमीच देखला. आमी परगट करतांय ह्या सुविशांत. जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हणून वळखता ताचे थंय देव जियेता, तोय देवा थंय जियेता. अशें देवाक आमचेर आसलोलो मोग कसलो म्हणून आमी आतां जाणाव आनी ताचेर आमी विश्वास दवरला. देव म्हळ्यार मोग. जो कोण मोगान जियेता तो देवा थंय जियेता आनी देव ताचे थंय जियेता. जडतेच्या दिसाक फुडें सरूंक आमचे थंय धैर्य आसा जाल्यार देवाचो मोग आमचे थंय संपूर्ण जाला म्हणयेच. ह्या संवसारांत क्रिस्ता सारकी आमी जियेता म्हणल्याच कारण. मोग आसलेले कडेन भिरांत ना. संपूर्ण मोग बें धांवडायता. बें शिक्षेक संबंध जाल्ले निमती जो कोण भियान जियेता ताचे थंय मोग संपूर्णतेक पावोंक ना. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस पोरा सर पडतात सराष्ट्रा तुझे मुखार सर्वेस पोरा सर पडतात सराष्ट्रा. देवा नितीवन फैसलाचे देणे तुझ्या राजाक पाट. रायकुवर जावन आसलेल्या ताका न्यायनीत करचो अधिकार दी. अशें तो तुजे परजेक नितीन सांबाळूं दुबळ्या धाकट्यांक न्यायनिती काल सोलोवन व्हरून. तुजे मुखार सर्वेस पोरा तार्सीस गांवाचे आनी दर्या कारावळेचे राजा सुंखाण येतले. शेबा आनी सेबा गांवाचे राय काणिको घेवन येतले. वय सर राजा ताचे मुखासर पडतले. सर जनांगा ताची सेवा करतली. तुझे मुखार सर्वेस पोरा
मातलेल्या गरिबांक तो पावतलो. अस्कत्यांचेर आनी गरजेवंतांचेर दया दवरून तांचो जीव तो राखतलो. तुजे मुखार सर्वेस्परा सर पडटात सराष्ट्रां. तुजे मुखार सर्वेस्परा सर पडटात सराष्ट्रां. उद्गार. बरी खबर प्रगट केल्या क्रिस्ता तुका जावं महिमा. अख्ख्या संवसारार वळखून घेतलेल्या क्रिस्ता तुका जावं महिमा. सर्वेस्पर तुमचे इसोवे आसो. समाज खबर म्हणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ अर्थ. 5,000 लोकांक शेजून दोशी करतस तांकां घरा धाडली. उपरांत सिसांक वेगीनच मासवार सोडून आपूण पावचे फुडें बेतसैदाक पावोवंक जेजून ताकीद दिली. लोकांक दंड जाताच तो मागणें करूंक म्हण दोंगराक गेलो. धरणीर काळोख पडोवंक जाताना मातशो मदें दर्यांत पावल्लो. तो एकलो मात तडीर आसलो. वारें विरोध वळतालें जाल्ल्यान आपणाचे सीस ओले काडन मातसो वचूंक कश्ट जालें तें ताणें पळयलें. देखून दर्याचेर चलोवन तो तांचे सस्य आयलो. तवळपांतेची 3 वरां जातीत. तांकां तो उतरोन वेचार आसलो. तो उदकाचेर सरतलो तें पळोवन ते काय मेल्ले म्हूण चिंतून तांणी बोब मारली. कित्याक सगळ्यांनी ताका पळयलो आनी ते घाबरले. पूण तो तक्षण तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, धैर्य घेया, हांव तो, भियेनाकात. आनी तो तांच्या मातसवार चडतच वारें रावलें. हें पळोवन ते आनीकय चड विस्मीत जाले. कित्याक उड्याच्या असर विशयांत आनीकय तांकां समजोंक नातिल्लें. तांचें काळीज तितलें धाड्डें जाल्लें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, वापरपाची उतरांच्या वांजलाची. भियेनाकात, हांव तो, धैर्य घेया. इंत उतरां आमच्या सगळ्या जिविताक पुरो आमी ते पातयले जाल्यार. पूण तांचे मोती दाड्ड्यो जाल्ल्यो. तांकां आनीकय त्या उण्याचे अजाप आपल्या मोतीन ग्रासूंक सयत तांकां जावंक ना. कित्याक तांच्या मोतीक ते रिगनातले. आज जायते फावटी आमी आमच्या जिवनांत पळयत आसतना बरोसो सांडटा, निराश जाता. निराशपणान थोडे जाण जीवघात करतात, थोडे जाण आपले जिवचेंत चण सोडतात आनी थोडे जाणांक बघता हांवें कित्याक आसा जाय, बरें कित्याक जिये जाय, वायट केल्यार कितें जाता म्हणून वायट वाटेक वेची आसात. पूण सोम्याचे उतरांनी पळयलें जाल्यार धैर्य घेया, भियेनाकात, हांव तो, हांव तुमचे सांगता आसतना. थोडे फावटी आमकां बघता आसा काय आमच्या सांगता निजाकी आमचें तें कांय बरें म्हणून करूंक सांगता की. पूण जायतें बरें म्हणून सांगता. कित्याक जो कोण पातयेणेन, जो कोण भावार्थांत बरोवशाची मेळटा, मुखार सुनवरता, तो मुखार समकता. त्या खातीर सोम्यान दिलें आश्वासन इतलेंच, धैर्य घेया, भियेनाकात, हांव तुमचे सांगता आसा. आमेन. म्हाका सोपून दिता तुज्या हातान सोम्या. स्वीकार कर तूं म्हाका मोगाळ म्हज्या धन्या.
हर एक अत्रेग मोजो आवाज भेटोन दिता सर्वस मोजे तुका मोगान समर्पिता गे बापा आमचो काणिको उंडो आनी वाय तुका भेटोसो गे बापा आमचो काणिको उंडो आनी वाय तुका अर्पोसो. म्हणजे मोगेच्या बाबडे म्हणजे आणि तुमचे बलिदान सर्पत दात्या बापा मानतात असले जा म्हणो मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकनी महिमे आमच्या केपोसबेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे. बापा तुझ्या सेवका सांपिय सोगडाच काढ आम्ही दाना तुका वेडयता ते तो मानून घे आणि तुझ्या महिमे कधी आम्ही भेटवचे बलिदान आमका सुसण्याच्या जिवितावर पावो आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमचे काळजा उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासूया वय अशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सपद आणि सष्णाच्या देवा सर काळे आणि सत आम्ही तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो निती सो आणि आमच्या फायद्याचो बगेनपणाची जिणी जियलो संपाद्र पियो आपल्या बापाक बरो वळखलो पुताचो व्हरतो मोग केलो पवित्र आत्म्याद्वारे जायते बरेपण ताणें आपणयलें आणि आपलें जिवीत सोम्या खातीर ताणें तो जियलो आणि सोम्या खातीर ताचे वर्ते मोग ताणें आटापलो त्या संतोषच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आणि सर्गीचो असो दळबाळ निरंतर गायता तुझे मुखार. पोवीत 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा उंच सर्गी तुका जय उंच सर्गी तुका जय उंच सर्गी तुका जय उंच सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय उंच सर्गी तुका जय उंच सर्गी तुका जय उंच सर्गी तुका जय उंच सर्गी तुका जय. बाबा करस तूं पवित्र दोन सगळ्या पवित्रपणाची सरी तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून तेणे पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं ते आमकां आमच्या सोम्याच्या क्रिस्तची कूड आणि रगत आपल्या सुखचेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आणि मुळे हो तुम्ही समेस घेयात आणि गायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जाता ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आणि म्हळे ही तुमी समेस घेयात आणि हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आणि सृष्टी खरचे रगत पदकाचे बक्षण मेळच्या तुमचे पासत आणि समेस मनशा पासत ते वाडवतले हे म्हज्या उगडासाक खरात. बावटता सकट परगच्यो या सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरमता
जेजू आमी अत्रेकता बाबा आज क्षमण असणे पुन्हा आजीवनपणास आम्ही भक्तीपणे उगडास करता आणि जिवित सोडून आणि सोडूनची काल्स तुका समर्पित आहो तुझ्या मुखार येवंक आणि तुझी सेवा करूं आमकां फाव केले देखून आम्ही तुका दिन वाजता म्हणजे चिकूड आणि रगस्य तुला आम्हा समेस्तां पवित्र आत्म्यावरी एकठांय कर म्हणून आम्ही नम्रतायेन मागता सर्वेस्वराक आपले तुमचेर विस्तारलेले तुझे पयस सभेचो उगडास काड फ्रांसी आमच्या बगेन बापा पिठपाल आमचे गडी बापा सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुन्हा आजीवनपणाचो भरोसो मेल्यान ते आमच्या सगळ्या भाव भयणीचे काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्या समेस्तां तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक पावो कर आम्हा समेस्तांची दाय कर म्हूण आमी मागता ओंकार मेरे देवाचे मागीर संगती बगेन दोन दितो आनी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर आसीस सम फ्रांसीस सम पाद्र पियो सम आंतोनी आनी सम क्लारा बरोबर सजनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजे मायमगांव आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याचे वरवीं त्याचे जो सांगता त्याचे जो थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वद्वेदार बापा सर्वांदान आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन सुमेन बोवा परमेचे प्रार्थना सिकेला भक्तीन सांगता म्हणया आमचे बाबा सगळ्यांच्या तुझे नाव पयस जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यां पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्वर सर वायटांतले आमकां निवार दया करून जिवितां सोस आमकां दी सर्गेच्या बाग आनी आमच्या सडून नरेचे जो क्रिस्त जेणे वर्षानंतर केलं आमकां तुझे उदार काकुळतीन सरपात कांदली सुटे आनी सराकादातली वाटय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी शासनाच्या ससना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दाबलेतामुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या बातकांचे न्ही पूण तुज्या पयस सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे परमे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजेत आनी राजवड चलयता आयज ससनाच्या ससनाक आमेन समेची शांती समाधान आनी मायमोग सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो माय म्हाका सत्संख्य जावन एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ओ मग छपा बहिणीनं पळे आमचो स्वामी जेजू सदांच आमच्या खातीर भियेनाकात धैर्य घेया हांव तो तुमच्या सांगाता सदांच जियेता म्हणून भरोसो दिलो जेजू होसो हाचे जेवणाक आपयलेले आमी सर सुभागी सुम्या म्हाका पावना पूण तुज्या कसुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली बाग मुझे के देवरते सोम्या तुका सेवचे दुर्बोड्या काळजान मोज्या तुका स्वागत करचे रास तुझे आनंदाचे दैविक संतोष दिवचे फावो जाला म्हाका ते तुजे सवे रावचे सौम्या तुजे पात येता सदांच तुजे बर वसता शांतीन प्रीतीन जीवन मोजे सदा जियेता सौम्या तुजे पात येता सदांच तुजे बर वसता शांतीन प्रीतीन जीवन मोजे
करता पोषण आमचे पवित्र गते तुझे जाला पिवन वर्ते जीव दिवचे दायते करे आमचे सोडवणेचे दिला आमका बापान ते हातेर एकवटाचे सौम्या तुझे पात येता सदांच तुझे बरवस्ता शांतीन तुवेतीन जीवन मोजे सदा जियेता. दैर्घ्य ह्या बियानाकाच अंश तो म्हणटा स्वामी प्रार्थया. देवा आमच्या मोगाळ बापा सशने जिविताच्या काळात तू आमकां आदर्शी केलाय सामप्योचे आदर्श आमी घेवंक आनी आमच्या निस्वार्थी सेवेदर आमी तुका महिमा दिवं आनी आमच्या भाव भयणीच्या सेवेंत जिवन सर करपा दी म्हूण आमी मागता. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आणि सर पदवेदा देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. बुवा परमेश्वर दीस तुमकां मागता या देवस्पणान तुमी बघिता जाल्ल्याक तुमकां देव बरें करूं. आभार आमी मानता सदांच तुमचे तो वतन म्हण मागता आसतना आयचे ब्रेड स्पॉन्सर जावन आसात ब्रदर आल्बन पिंटो तांच्या बर्थडे खातीर देवाक आर्गां दिवन हे ब्रेड दानी ते जावन आसा तांकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच सुमेसो आशिर्वाद तुमचे सदांच मागून पात्र पियो चड आनी चड मापान आमकां जाय बरी भलायकी दिवन दी म्हण ताचे कडेन मागून वचून आर्गीस शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुकार सुमेचे नवे आमचो आधार ताणे रचला सर्गांनी संसार सोम्या दयान आयक आमचे मागणे आमचे बाप तुझेशी पावोन दी. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. मोगळा बापा आमचे तुवें संपाद बियोचे विनाणे वतल्या सर करपे देण्यापासून आमी तुका आर्गां दिता. सर्व वस्तू तुजे जावंक आनी मनशां दोश करतात तर ह्या वेळा आमी मागता हांगा साडलेल्या उण्याचे तुजे आशिर्वाद घाल. हे उणे स्वीकार करतले आमच्या आत्म्याक आनी कोडी बरी भलायकी दी घटाय आनी पोशण मेळों. हे स्वीकार केले आमच्या जिवनले सर पिडा गुण जावं. हे मागणे आमी भोवतीर बावरता आनी संपय तुवेच्या विनाणे मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवी. आमेन. मोगाळ सांता पियो बापा मोज्या सोम्यान म्हाका दिल्या उपकार तुजो हांव आठयता मजते तुज्या पात येता. गायेल्ल्या काळजाच्या तूं वयजा दुर्बोळ्या बावडाच्या वोट दायजा दैवी प्रकाशाच्या येसंद्रा नामान तुका पियो बापा. गायेल्ल्या काळजाच्या तूं वयजा दुर्बोळ्या बावडाच्या वोट दायजा दैवी प्रकाशाच्या येसंद्रा नामान तुका पियो बापा. प्राचिताचो संस्कार दिवन लाखो लोकांक बचाव केले. क्रिस्ताचे गाय कुडीर घेवन आल्ताराच्या मानाक पावलोय. गायेल्ल्या काळजाच्या तूं वयजा दुर्बोळ्या
धरबोळ्या बावडाच्या ओढतायचा दैवी प्रकाशाच्या हे चंद्र नामान तुका पियो बापा गायेल्या काळजाच्या तूं वयजा धरबोळ्या बावडाच्या ओढतायचा दैवी प्रकाशाच्या हे चंद्र नामान तुका पियो बापा मोगाळ पुत्राचो वे आमकां मरी आशिर्वाद दिव आमकां Sam Padre Pio, Bagin Kursaचे कुरवे नेवरांका आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.